गोंय सरकारान गोंयभर उदरगतीच्या नांवान रस्ते खणून घातल्यात. येरादारी करपी लोकांक ताचो त्रास जाता. बरे आशिल्ले रस्ते खणल्यात. लोकांक येरादारी करतना खूब त्रास सोंसचो पडटा. मात सरकाराक गोंयकारांक त्रास जाता ताचें पडिल्लें ना. सरकार फक्त मोठेपण मेळोवपा खातीर देखावे करता. सरकारान उदरगतीच्या नांवान लोकांक मारून उडोवपाचो प्रयत्न चलयला अशेंच दिसून येता. महामार्गाचेर रस्ते खणल्यात. रस्त्याची कामां सुशेगाद चलता ताचेर सरकारान नदर घालची आनी कंत्राटदारांक बेगीन काम सोंपोवपा खातीर सांगचें. तशेंच लोकांक येरादारी करपा खातीर पर्यायी सोय करची अशी मागणी शिवसेनेन केल्या. तशेंच ना केल्यार रस्त्याची कामां बंद करपाची शिटकावणी शिवसेनेन सरकाराक दिल्या. बिनानी कडेन जें काम चालू आसा तें कोलवाळ फुडें मेरेन म्हणजे इवन ब्रीज काडून जर आमी वचच्या हे म्हजे कडेन फोटो आसा, तुमकां मागीर हांव वॉट्सॅपार ते धाडटा. एक दोन कडलेच फोटे आसा. थंय अशें जाल्लें आसा जी ताणें माती भर म्हणून घाल्या ते सगळे फातर रस्त्यार येतात आनी रातचे जाल्यार ते दिश्टी सुद्दां पडचे ना की फातर खंय आसा. म्हणून ताका कितें तरी बॅरिकेड करूंक जाय, कितें तरी थंय घालूंक जाय जेणे करून ते फातर रस्त्यार येवचे ना. कारण तो जो रोड आसा तो पयलींच ल्हान रोड. आतां आमचें जें चौपदरीकरण चल्लां तें कित्या खातीर चल्लां? कारण रोड आमचे खुबूच नॅरो आशिल्ले आनी गाडयो वाडल्या. आज जर पळयत जाल्यार तो पयलींच ल्हान आशिल्लो रोड ह्या मातये खातीर आनीक ल्हान जाला. थंयच्यान 2 गाडयो पास तशी सहजा जावंक शकना. तरी आसतना आनी तातूंत वयल्यान आनी ते माती अशा तरेन घाल्या की फातर सगळे गुडगुडून मदीं येता. थंय व्हडलो अपघात असो जावंक शकता. पूर्ण एरिया एक्सिडेंटल प्रोन झोन जाल्या आनी सगळ्यात खतरनाक म्हणटा ती एरिया जाल्ली आसा जी कोलवाळ सॅटलायट कॉलनी म्हणून जी आसा, हावजींग बोर्डाची कॉलनी. ताच्या मातसो भायर येत जाल्यार जो पेट्रोल पंप दाव्या सायडीन आसा त्या पेट्रोल पंपाच्या थंय जर पळयत जाल्यार अत्यंत भयानक अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. कारण जो एक्सटेन्शन ऑफ रोड कॉन्ट्रॅक्टरान केल्लो आसा, जो सर्वीस रोड म्हणजे एका सायडीन काम चालू आसा म्हणून दुसऱ्या सायडीन रोड वाडोवपा खातीर ताणें कॉन्क्रिटाचो जो रोड केल्लो आसा तो असो घाणेड्डो केल्लो आसा रोड की थंयच्यान गाडी कोणाकूच घालनची दिसना स्वताची. गाडयो ट्रक सुद्दां थंय वचना. ट्रक कितें करता, सायडीचो जो मेन रोड पयलींचो आसा थंयच्यान ट्रक येवंक चालू जाता. आनी रातचे जर आमी पळयता आनी एक नवो मनीस जर थंय येत जाल्यार ताका फुडें रोड तो खंय येता तोच कळना. ट्रक खंय येता तो ट्रक खंय येता तोच कळना. थंय अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की थंय एक व्हडलो अपघात जावंक शकता. आनी म्हाका दिसता सरकार अपघातूच जावपाक रावला काय कितें असो प्रश्न म्हाका पडला. अरे पयलीं प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर आमी म्हणटा. पयलीं प्रिकॉशनां घेया मरे. कारण आज अशें जाल्लें आसा की कितलीय बोबो मार, कितलीय आंदोलनां कर, हे प्रशासन सगळें ठप्प जाल्लें आसा. हांकां कोणाचें पडून गेल्लें ना अशें जाल्यार ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान दिसता की फातर गुडगुडून आयिल्ले आसा आनी फुडल्यान एक ट्रक येतालो. तुका भंय दिसता तो ट्रक तुज्या आंगार घालता आनी तो लास्ट मुमेंट उपाय ना म्हणून सायडीक वता. जे भायले ट्रक येता आनी भायल्यो गाडयो येता तांचें कितें? तांकां कळचें सुद्दां ना की कितें चल्लां तें. थंय डायवर्जनाचे बोर्ड ना, थंय कसले रिफ्लेक्टर्स ना, मदींच पिंपां दवरिल्लीं आसता ती बॅरलां हाजी लोखणाची ते डांबराक वापरता ती मदींच दवरिल्ली आसता आनी तांकां कितें अशें बाशींग बांदता तशें फक्त ते बांदून दवरिल्ले आसता. ते रिफ्लेक्टूय जायना कितें बांदिल्लें आसता ते. की अशे प्रकार हांगा चालू आसा. हाजेर कोणें तरी लक्ष दिवपाची सरकारान गरज आसा. मंत्री विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटे आमदार आशिल्ले तेन्ना माडा खातीर चिपको आंदोलन केल्लें. आतां तेच माड उदरगतीच्या नांवान कापतात. मात हे दोगय मंत्री वग्गी आसात. आतां कित्याक वग्गी आसात असो प्रश्न शिवसेनेन केला. आतां जे कामां चालू आसा ताचेर येतना हांव सांगता की सगळीं निश्काळजीपणान कामां चालू जाल्लीं आसा. गिरी सुद्दां जें काम चल्लां थंय एक पूल कसो धाकटोसो बांदला आनी म्हाका याद आसा, सगळ्यांक याद आसतली की पयलीं विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटे हांणी थंय एक धाकटेशें आंदोलन केल्लें आनी सांगिल्लें तें माड कापूंक जायना म्हणून. म्हणून आज जर थंय परिस्थिती पळयत जाल्यार त्या माडांची कत्तल चालू आसा. आज एका वर्तमान पेपरानूय आयिल्लो आसा तो फोटो आनी आमी थंयच्यान येतना वतना पळयता की ते रातचे म्हाका दिसता माड कापपाचें काम चालू आसा. म्हणून आमची मागणी आसा की माडांक ते आतां नंबर घालचे. म्हणजे ते कळटलें की माड तितले जागे कापले. आनी जर तुमी तेन्ना विजय सरदेसायान सांगिल्लें आपल्या कडेन अशी टॅक्नॉलॉजी आसा आनी तशी टॅक्नॉलॉजी आसा की आपूण माड काडून त्या सायडीक रोवन घेतलो. आनी आज तो मिनिस्टर आसा. मागीर आज तो ओगी कित्याक? आज कित्याक ताची टॅक्नॉलॉजी तो वापरिना?
ताणें आज ती टॅक्नोलॉजी वापरची, गव्हर्मेंटाक ताणें ती टॅक्नोलॉजी सांगची, कारण तो म्हणटा आपल्या घराय आपणें खंय माड ते खंयच्यान उखलून हाडून रोयल्ले आनी तो एग्रीकल्चर म्हणजे BSc इन एग्रीकल्चर जाला तो, म्हणून ताजे कडेन जर टॅक्नोलॉजी आसा जाल्यार ही टॅक्नोलॉजी थंय वापरूची आनी ते माड आसा ते काडून सायडीक रोवचे आनी ताजेर प्रत्येकाचेर पयलीं म्हणजे नंबर घालचे. गिरी महामार्गाचेर पूल उबारला थंय अपघात जावपाक शकता. सरकारान पुलिशेक थंय दवरून येरादारी करपा खातीर मदत करची अशी मागणी केल्या. आतां कितें जालां की सर्वीस रोड आसात ते मेन रोड कशे जाल्यात, जे सर्वीस रोड आतां आसा ते, म्हणून मेन रोडा वयल्यान गाडयो आपल्या स्पिडीन येतात थंय, पूण जे त्या अंडरपासाच्या सकयल्यान गाडयो येता तांच्या खातीर थंय स्पीड ब्रेकर जावं कितें तरी थंय अशें आसूंक जाय की त्यो गाडयो स्लो जावंक जाय किंवा पुलीस थंय दवरूंक जाय. कित्याक आतां ते सेंटिनल पुलिसांनी अरेंज केल्या म्हणून पुलिसां आतां बेकार आसतले अशें म्हाका दिसता. म्हणून पुलिसांनी आतां थंय रावचे आनी थंय ते जंक्शन सांबाळचे, कारण थंय एक व्हडलो अपघात जावंक शकता, कारण सडनली थंयच्यान गाडी भायर येता. जेन्ना कोणूय लोक सकाळचे घाईन आसता ऑफिसाक वचपाच्या टायमार त्या अंडरपासाच्यान सडनली गाडी भायर येता आनी ताकाय दिसता आपलो मेन रोडांनी कोण कोणाक पळयना अशी थंय सिच्युएशन तयार जाल्ली आसा. आतां आमी थरयलां की आमी आतां हे जर 2-3 दिसान आनी करूंक ना जाल्यार आमी जाप विचारपाक प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा कडेन वचपाचें आसा, कित्याक हांकां सरकाराक जाप विचारून कांयच फायदो ना. तरी आमचो एक प्रयत्न कसो आमी तुमच्या मार्फत सरकाराक सांगूंक सोदता की थोडी तरी तांकां संवेदनशीलता लोकां बद्दल आसा आनी तांकां जर दिसता की अपघात जावचो न्ही जाल्यार ट्रॅफिक सेंटिनल एक स्कीम काडली म्हणून कांय जायना, अशें हातूंत मूळ लक्ष घालूंक जाय जातून अपघात जावंक शकता. फक्त चलना बरोवंक हांगा पुलीस ना, तांकां नाल्यार दवरा थंयसर कॉन्ट्रॅक्टराक शक्य जायना, कारण कॉन्ट्रॅक्टराचें तें काम आसा, ताका पयशे मेळटा तितले, तो कित्याक करिना तें सगळें, कारण थंय कांयच म्हणटा तें लक्ष कोण दिना आनी बेभरवशाचें बेधुंद अशें काम थंय चालू आसा. ताका मेळटलें काय मोर्चा बी व्हरतलो तुमी? ना आमी वचून ताका घेराव घातले PCक. आनी इतलेंच न्ही, जर आमचें मनान आयलें आमी बंद सुद्दां काम करतले, आमकां भितर सुद्दां उडयले आतां. आमी पयलीं PCक एक सांगतलें वचून की तूं जर करिना जाल्यार आमी काम बंद उडयता म्हणून. बस्तोड्या लोकांनी बोवाळ करतकच सरकारान त्या पुलाचें काम बेगीनाच पुराय केलें. मात करसवाड्या 4 रस्त्या कडेन पूल बांदपाच्या नांवान अपघाताचें थळ करून दवरलां. थंय पुलाचें काम सुशेगाद चल्लां अशें शिवसेनेचो अध्यक्ष जितेश कामतान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. करसवाड्या 4 रस्त्यार फ्लायओव्हराचें काम चालू जालां. बस्तोडा लोकांनी बोवाळ मारलो म्हणून आनी फ्लायओव्हर तो पयलीं केलो. करसवाडा तुमी फ्लायओव्हराची सुरवात केली, आतां म्हाका दिसता कितले दीस जाले ते मंद गतीन सारकें चालू आसा. थंय कोणाचे कोणाक पडिल्ले ना, थंय 2 खांबे काडून दवरल्या आनी एक व्हडलो तो होणको दवरला. ती प्राथमिकता न्ही. ते जे 4 रस्ते थंय आसा, हो सुद्दां तुमच्या मदले सुद्दां रिपोर्टर थंयच्यान TVच्यान आनी खंयच्यान येता, तांकां सुद्दां खबर आसतलें की ते जे 4 रस्ते आसा थंय हाज्या पयलीं तो एक्सिडेंट प्रोन झोनूच, कारण थंय इतले अपघात जाल्ले आसा की सांगूच नाका कितले जाणांचे थंय जीव गेल्ले आसा 4 रस्त्यार थंय. म्हणून तें जें काम आसा तें प्राधान्य ताका दिवंक जाय आनी प्राधान्यान तें काम करूंक जाय. जाल्यार हें तेंच काम स्लो चल्लां, तें कित्याक म्हणून म्हाका कळना. अशें हांकां कितें जाता की 2 दाणी खांबे काडले आमकां दिसलें काम आतां फास्ट जातलें म्हणून, 2 खांबे काडले ते तश्शे दवरल्या. ते कोणाचें स्मारक बी करूंक सोदताले हांव नकळो, पूण ताज्या फुडें जे होणको आसा तोय तस्सो दवरला. थंय तांणी वचून कॉन्क्रिटींगूय स्टार्ट करूंक ना आनी बरेच दीस जाले, आतां 15-20 दीस जाले तांणी ती करून दवरला. आतां हांव तें सुद्दां सांगूंक सोदता, जी कामां आसा, जी प्राधान्य जाका दिवंक जाय, जी प्रायोरिटी बेसीस कामां आसा ती पयलीं करा. आनी जी ही कामां जी चालू आसा रोडांची कामां, जे फातर येता खंय पिपा लायल्या, रिफ्लेक्टर ना, थंय लोकांचो कोणाचो जीव वचच्या पयलीं थंय कितें तरी करा, ही म्हजी मागणी आसा. भाजपान देखावे करून लोकांची फकाणां करपाची बंद करची आनी महामार्गाचेर सुशेगाद चल्ला त्या कामाक गती दिवची. तशेंच लोकांक त्रास जाता तो बंद करपा खातीर कंत्राटदाराक पर्यायी रस्तो करपाक लावचो अशी मागणी शिवसेनेन केल्या. हे जे डेव्हलपमेंट आसा ताका सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट म्हणचें न्ही आतां, कित्याक हे खऱ्या अर्थान डेव्हलपमेंट जावंक जाय अशें आमकां दिसता. म्हणून हे जे ग्लोरिफिकेशन सगळ्याचें चल्लां तें बंद करा आनी हे जे कामां आसा जी चालू आसा ताचेर लक्ष दिया. थंय अपघात जावचो न्ही हें पळया, कित्याक हांगा चडशे हे जे BJP आनी आयचे जे गव्हर्मेंटान सगळे आसा भागीदार, तांकां हांव सांगूंक सोदता, तांकां कितें दिसता पब्लीक मेमरी शॉर्ट आनी तांकां दिसता आज जरी त्रास जालो फाल्यां लोक विसरतले म्हणून, पूण अशें कांय ना. कोणाचो जीव गेला आनी कोण थंय एक्सिडेंट कोणाक जाल्यार जीव गेला आनी कोण थंय सहभागी तांचे जे नातेवाईक आसा कोण आसा ते दुखावता, तांचे श्राप तुमकां लागतले. म्हणून ते हाव इज द जोश म्हणटात आनी ते कितें कितें म्हणटा पळय,
हांकां समजा हांचो जोश अती जाल्लो आसा म्हणजे कित्याचें अतिक्रमण जावचें न्ही म्हणटा पूण हांचो अती जोश जाल्लो आसा तेन्ना हांचो हे जे जनता आसा गोंयची ते इलेक्शनान रोस काडटली तेन्ना हांकां आमी विचारतले हांव इज द जोश